पंचवाडी वाठारातल्या म्हैसाळ धरणाच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्या। फकत 4-5 दीस पावतले इतलेच उदक ह्या धरणात आसा। दिसाक 2 ते 1.5 MLD उदक पंचवाडी वाठारात सोडतात। म्हैसाळ धरणाची उदका पुरवण शिरोड्या आणि पंचवाडी या वाठारात जाता। पावस जरी पडलो ना जाल्यार पंचवाडीच्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले। पावसाच्या उदकाचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांचे हाल जातले। म्हैसाळ धरणातले उदक सुकल्यार ओपा प्लांटातले उदक ह्या लोकांक दितले अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगिल्ले। पूण आतां हें उदक सारकेंच उणें जालां आनी खंयच्या उदकाची पुरवण ह्या लोकांक करप होच प्रस्न उदका पुरवण करप्यांक सतायता। जून ते 9 जून मेरेन गोयच्या कांय वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। अरबी दर्यांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून हो पावस वाऱ्या सयत गोयच्या कांय वाठारांत धडक दितलो। 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले जाल्यार हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 5 जूनाक सांजे वेळा पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। विद्यार्थ्याचो किलबिल आणि गजबजाटात आयज सोमारच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। एका वटेन गिमाळे सुटये उपरांत शाळांची घंटा वाजिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं उमेद फाकिल्ली जाल्यार दुसरे वटेन दिवचल शारा सयत कुळे, मडगांव, वाळपय, सत्तरी आनी गोयच्या हेर वाठारांतल्या शाळांकडेन विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली। विद्यार्थ्यांक शाळांनी सोडपाक तांचे पालकूय आयिल्ले। बेल वाजतकीत विद्यार्थी उमेदीन आपआपल्या वर्गात गेले। ताचे पयलीं आपल्या भुरग्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक पालक विसरूंक नात। मजगतीं शाळा सुरू जाल्यो तरी पावसाचो पत्तो नाशिल्ल्यान अजून गरमी सोंसूं नजो जाता। ताका लागून विद्यार्थ्यां सयत पालक मातशे काळजीत आसात। बलात्कार प्रकरणात अटक केल्ल्या गिरीच्या सरपंचाक म्हापसा अतिरिक्त जिल्हो आणि सत्र न्यायालयान अंतरीम बेल दिल्या। 21 वर्साच्या चलयेक लग्नांची फटीची आश्वासनां दिवन बलात्कार केल्या प्रकरणात गिरीचो सरपंच सनी नानोडकाराक अटक केलो। दिवन फुडल्या सुनावणे मेरेन ताका इंटरीम बेल ह्या कांय दिसां भितर ताका पुलिसांनी जरी अटक केलो जाल्यार 50,000 दिवन स्वताची सोडवणूक करची पडटली अशें न्यायदंडाधीश विनायक परोबान म्हायती दिली। जाल्यार ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जूनाच्या 12 तारखेर जातली अशें न्यायदंडाधीशान स्पश्ट सांगलें। आयतारा मोर्जी वाठारांतल्या खिंड बागे फाटल्या पार्किंगेत धाड घालून पोलिसांनी दुबावीत समीर सोपटे या 35 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक तशेंच मांद्रेच्या एका थळाव्याक रंगे हात धरलो। ही धाड घालून सुमार 25 ग्राम मेथाफेटामाइन आनी 100 ग्राम गांजा पोलिसांनी जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सगळो माल एकूण 2,60,000 रुपया मोलाचो आसा आनी ही कारवाय एंटी नार्कोटिक सेलाचो उप अधीक्षक नेर्लन आल्बुकेर्क आणि पोलीस अधीक्षक शिवेंदू भूषण हांच्या फुडारपणाखाला केली।
गोयच्या दर एका मतदारसंघात सध्या सिवरेज प्रकल्पाचे काम चालू आशिल्ल्यान वता थंय रस्ते खणून दवरिल्ले पळोवपाक मेळटात। ह्या सगळ्याचो त्रास येरादारी करप्यांक जाता, तशेंच दुकानदारांकूय ह्या सगळ्याचो बरोच फटको बसला। हाचीच एक देख म्हणल्यार सांतिनेज वाठारांत खणून दवरिल्लो हो मुखेल रस्तो। ह्या रस्त्यार चलिल्ल्या कामाक लागून अपघातांचे प्रमाण वाडल्यात, तर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्रालान लेगीत ह्या वाठाराची पळोवणी केली, मात ताचो कसलोच फायदो जाल्लो दिसून येना अशें म्हणीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पावसा पयलीं हे सगळें काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। आयताराक म्हापशा बाजारांत विकपाक व्हेल्ली काळंगां ट्रकात घालून कुशिल्ल्या अवस्थेत केरी खांडेपारच्या वाठारांत हाडून उडयतना रातच्या 1:30 ते 1:45 सुमाराक थळाव्यांनी रंगे हात धरले। उपरांत थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केले। जेन्ना ड्रायव्हरांची चवकशी केली तेन्ना तांणी ह्या सगळ्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती दिली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। भारतीय जनता पार्टी हे एक कुटुंब आणि एकामेकांच्या सुखांत वाटो घेऊन एकामेकांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडून कुटुंबाक सुख आणि समृद्धी हाडप हो ताचो हेत। ह्याच हेतान भाजपाच्या राष्ट्रीय धोरणाचो एक भाग आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान टिफिन बसकेचे आयोजन केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। वेळगेच्या श्री सातेरी मंदिरात मुखेल कार्यकर्त्याचे हाजेरीत टिफिन बसकेचे आयोजन केले। ह्या वेळार मंडळ अध्यक्ष गोपाळ सुर्लकर, सरचिटणीस कालिदास गावस, नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। दिवचल अस्नोडे रस्त्यावयल्या व्हाळशी हांगासर 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात 70 वर्सां पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकाक मरण आयले, जाल्यार तांची नात जखमी जाली। ITI वाठारांत आयतारा हो अपघात जालो। अपघातात मरण आयिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव श्रीकांत पोळ अशें आनी ते हावसिंग बोर्ड वाठारांत रावताले। मजगतीं व्हाळशी रस्तो येरादारीक धोकादायक आसा। ह्या रस्त्याचेर अपघात जायत आसतात। अपघात प्रो झोन आशिल्ल्या आणि आयतारा भिरांकूळ अपघात जाल्ल्या वाठारांतले रंबलर्स कांय म्हयन्यां पयलीं काडल्यात। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केल्ले कार्य खूप महत्वाचें आसा, तशेंच लोकांनी आदली संस्कृती तिगोवन दवरिल्ली आसा अशें भाजपा अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी पेडणे वारखंड वाठारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या भव्य पुतळ्याचें लोकार्पणा वेळार सांगलें। श्री शांतादुर्गा स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या आगमनाची भव्य मिरवणूक काडिल्ली। हे वेळार थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले।
केंद्र सरकारान म्हादय प्रवाह अधिसूचित केला। तातूंतली कांय कलमां गोंया खातीर घातक आसा, तशेंच पयलींची कांय कलमां गायब जाल्ली आसात। हो गोंयचेर अन्याय जाला असो हुस्को पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हाणें उक्तायला। जरी मुख्यालय पणजे आसलें तरी गोंयकारांक सतर्क रावचेच पडटलें, कारण सरकारान जी समिती तयार केल्ली ताचें कामकाज लेगीत उपवादात्मक जाल्लें आसा। ते वटेन कर्नाटक म्हादय आपल्या वटेन वळोवपाक पुरेपूर यत्न करीत आसा। म्हादयच्या बाबतीत सरकार मात्तूय गंभीर ना असोय हुस्को राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। मेगा प्रकल्पांक लागून चिमला मुसुंडेचे अस्तित्व धोक्यांत आयला। या विशयावयल्यान चिमलाच्या ग्रामसभेचे रुपांतर गरम सभेत जाले। हो जर प्रकल्प आयलो जाल्यार गांवची मुसुंडी आनी ताका जोडपी रस्तो बंद जातलो असो भंय उक्तायत थळाव्यांनी पंचायतीचेर आरोपाचे फारपेट केले। या प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द करचे अशी मागणी थळाव्या कडल्यान जावपाक लागली। सरपंचान रस्तो आनी मुसुंडी वांटोवपाचें आश्वासन थळाव्यांक दिलें, पूण मेगा प्रकल्पावयल्यान काणयो सांगून थळाव्यांक शांत करपाचो सरपंचाचो बेत फसलो। देखून थळावे आनी सरपंचा मदीं व्हडलें गैर पेटलें। ह्या आदी कदम पठारावेलो कॅसिनो बंद उडोवच्या विशयावयल्यान वातावरण बरेंच तापिल्लें। आयतारा जाल्ल्या गिरदोळी पंचायतीच्या ग्रामसभेत चांदोरची रेल्वे क्रॉसिंग गेट उक्ती करपाक सांगपी थाराव पास जालो। अंडर बायपास रस्तो बांदल्या उपरांत रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद केल्ली। ताका लागून उंचाय आशिल्ल्यो अँब्युलन्स, मिनी बशी सारक्यो हेर गाडयांक वचपाक अडचण जातली। ते खातीर ग्रामसभेत मुख्यमंत्री, खासदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवपाचो निर्णय घेतला। 7 दिसां भितर रेल्वे क्रॉसिंग गेट उगडपाची अशी शिटकावणी गिरदोळीच्या थळाव्या लोकांनी दिल्या। देशांतल्या दर्यादेग वाठारांत खारफुटी लावपाची मिस्टी हो उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी पर्यावरण दिसा म्हणल्यारूच आयज जाता। सैमीकरित्या खारफुटी दर्या न्हंयचे धडयो घटमूट दवरपाक म्हत्वाच्यो आशिल्ल्या कारणान केंद्र सरकारान ही मोहीम चालीक लावपाचें थारायलां। या मोहिमे वरवीं सेगीत 5 वर्सां मेरेन खारफुटी लावपाचे उपक्रम ह्या राज्यांनी सुरू आसतले। मिर्ग तेंकलो तरी दिवचल म्हालांतल्या साळबांदावयली गर्दी कमी जावपाची चिन्नां दिसनात। गिमाळ्या पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या बांदाचेर अजुनूय पर्यटकांची गर्दी जाता। मॉन्सून पयलींच्या निमण्या आयतारा तर ह्या बांदाचेर गर्दी उसळिल्ली। बायलां भुरग्यां सयत चडश्यो फॅमिली ह्या बांदाचेर आयिल्ल्यो। राज्य भायल्या पर्यटकांचोय आस्पाव आशिल्लो।
परभणीतल्या वाळवंटी न्हंयेचेर विवेकानंद पर्यावरण जागृताय दळ आणि केरीच्या जैवविविधताय व्यवस्थापन समिती वतीन नितळसाण मोहीम राबयली। या मोहिमेत न्हंयच्या देगेर पर्यटकांनी उडयल्ले प्लास्टिक तशेंच हेर सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळून सुमार 42 पोतयो कोयर एकठांय केलो। या जागृताय मोहिमेत थळाव्यांनी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। अंदू खरीप सिजनात दिवचल मालात चडांत चड शेती लागवडी खाला हाडपाची मोख शेतकी खात्यान दवरल्या, अशी माहिती विभागीय शेतकी खात्याचे विस्तार अधिकारी दत्तप्रसाद जोग हांणी दिल्या। नांगरणी आणि हेर मशागतीची कामां करपा खातीर शेतकारांक अनुदान दिवपाची शेतकी खात्याची येवजण आसा, अशें जोग हांणी सांगून शेतकारांनी श्री पद्दतीन भात लागवड करची असो उलो मारलो। आपल्या अभिनयान मराठी फिल्म जगात एक वेगळी वळख निर्माण केल्ल्या सुलोचना दीदी उर्फ सुलोचना लाटकर हिका पिरायेच्या 94व्या वर्सा मरण आयले। कांय दिसा आदींच तिची भलायकी इबाडिल्ल्या कारणान उपचारा खातीर मुंबयच्या दादर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली, मात उपचारा वेळार तिका मरण आयले। मुरगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याच्या बंगल्या खातीर गरजेचो ना हरकत दाखलो नौदळा कडल्यान मेळ्ळा, अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिली। मेस्तवाड्यार नव्या पेवर्सच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार तो उलयतालो। ह्या वेळार नगरसेवक तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। तेच बरोबर पंपिंग स्टेशन बांदून मेस्तवाड्या वयल्या सिवरेजीची लेगीत समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन दाजीन ह्या वेळार दिलें। दोन 2021 या वर्सा कनिष्ठ अभियंतो आणि तांत्रिक सहाय्यक पदां भरपाच्या नोकर भरतीत पैसे घेवपाचो घोळ जाल्लो। हो घोळ सध्याचो PWD मंत्री सुद्धा परत करता असो आरोप काँग्रेसीच्या NSUI संघटनेन केला। या घोळाची खासा समिती नेमून चौकशी सरकारान करची, तशेंच आता ही पदां गोंय नोकर भरती आयोगावरवीं भरची, अशी मागणी NSUI चे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी केला।
पर्यावरणाक लागून फामाद आसा। तेच जर पर्यावरण नष्ट जालें जाल्यार गोंयचें अस्तित्व धोक्यांत येवपाची शक्यताय आसा। ताका लागून पर्यावरण सांबाळप खूब महत्वाचें आसा। गोंयच्या रानाक उजो लागिल्ल्यान तापमानात वाड जायत आसा आनी फुडल्या 5 वर्सां अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार आनीकय तापमानात वाड जातली, अशें समाज वावुरपी शंकर पळजी हांणी सांगलें। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान झाडाची लागवड करपाचें तशेंच पर्यावरण राखून दवरपाचें आवाहन पळजी हांणी ह्या वेळार केलें। पुराय भारतभर या महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक गाडयो खरेदी करपाचे प्रमाण वाडल्यात। मात ज्यो कंपनी ह्या गाडयांचे उत्पादन करतात तांणी लोकांक परवडट्या त्या दरान उपलब्ध करून दिवपाकूय जाय, तितलेच गरजेचें आसा, अशें स्पश्ट मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायलें। कांपाला वयल्या रान खात्याच्या पार्काक नवे रूप मेळपाचें आसा। रान आमचे खातीर कशें महत्वाचें, रानांतली वेगवेगळी झाडां आमकां कशी फायदेशीर थारपाक शकतात, हाचे खातीर रान खात्यान इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारपाचें थारायलां। अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून आयज वादळ जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या चक्रीवादळाचो परिणाम गोंयचेरूय जावं येता, जाल्यार ह्या काळान दर्या खवदिळिल्लो आसतलो, अशें हवामान खात्यान कळीत केलां।